सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना एलिशा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन चलतालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिशा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा? त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंतनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाते वेले खाला आपटयले. सिनाय दोंगरार सुपाटी दिल्ली तुवें आयकल्लें आनी ओरेब पर्वतार कासीचें फर्मोण. सूद घेवंक तुवें राजांक मागलें आनी तुजे स्वातेर प्रवाद्यांक मागून दवरलें. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्यान घोड्यांनी आडलोले घोडे तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटच्या आदींच थोंडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचे कुळा परतून स्थापूंक निसंतानाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिशाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिसेव ताच्या गुणान भरलो. आख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका आलोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना आनी ताका कांयच कोटीन म्हूण नासलें आनी मरणांत पर्यंत ताचे कुडींत बाकीत गेलें. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो कोन्यो कोचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोषपरी जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोषपरी जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी सोब भोंवतणी ताचे दुस्मानांक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोषपरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरवीं कोडटा. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळेवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोषपरी जायात. मुर्ती पुजा करतात ती सगळीं आपल्या कुड्ड्या देवांची बोडाय सांगतात तीं. लोजेक सांपडटात कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपट पडटात सगळे देव. जबाब. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोषपरीत जायात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पराक जोय.
माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांचो चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकून येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी ताचे सारकें जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाब जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तूं दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमचो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ खरें मागणें देवान सुचयलोलें. आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक शिकयता, सांगून की उतरांची गांठोन मुणगे गार्लंड करून मागणें केलें म्हूण देवाक तें मानी जायना. कित्याक तसल्या उतरांक कांय दोम ना. असलीं उतरां घोट्टन आसलोल्या भाटाच्या पोळा सारकीं. ती फकत वाऱ्यार उफेतात. पूण देवान सुचयलेल्या उतरांनी घडलेलें मागणें फलादीक जाता. कित्याक देवूच जाणा मनशान कशे भाशेन मागणें करचें आनी कसल्या वेळार कसली ताची गरज ते देव बरे भाशेन जाणा. त्याच पासत जेजून आपल्या शिसांक देवाच्या भुरग्यांच्या मागणें आमच्या बापा शिकयलां. हें आमच्या बापा मागणें जावन आसा फकत एक नमुनो, आनी तातूंत जायते तरेचे मागणी आटापलेली आसात. जिविताचो संदेश. देवाच्या भुरग्यांच्या मागण्यांत अशें सदांच मागचें. देवा बापा, तुजीच खोशी जावं. देवा बापा, जशें तूं दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता तशींच म्हजी पातकां बोगोस. असल्या मागण्यांत देवाच्या भुरग्यांक ल्हानविकाय दिसता आनी देवाचेरूच ती थीर विस्वास परगट जाता.